सो हे जस्ट्रोल फिल्म्स म्हळ्यार काले तुवें हो एक संस्थे सुरू करूंक कारण कोण जस्ट इंडस म्हळ्यार कोण जस्ट्रोल फिल्म्स एक फ्रस्ट्रेशन आतां स्टार्ट जालें म्हण सांगेत आर्टिस्ट कोण आसा तो पयशे आसना आयिल्ले जालें हांवें केलें म्हाका येना सगळें आयकून पण म्हाका अशें भोगता की कोणेय खंयचे ट्रॅक केला आल्बम केला म्युजीक केला जाल्यार ते तुमचे पूण हातींत हांव सांगचें जाल्यार सडावत म्हणचे आसा खालीं करता जाल्यार ते एक धर्माक म्हणून कोणी करनात सो हाचें तुमकां लाभ कितें आनी ह्यान तूं काले जाता कोणेय अपलोड करियत ट्रॅक कोणेय यूज करियत कोणाचे युट्यूब चॅनलार घालियत पूण रेवेन्यू मात्र तांतूं जनरेट करूंक जायना तांचे खंयचे डिटेल्स आसात आमी एकदम कॉन्फिडेन्शियल दवरता कोणी थर्ड पार्टीक एक्सेस ना हर्डल्स म्हणटाना पयलीं आमचें बजेट सगळें ते सांगाचेच पडटा कित्याक आमी स्टार्टअप म्हणटाना बजेटाचे कन्स्ट्रेंट आहले हांव मूळ निट्ट्याचो परपाडीचेर गजाली म्हणजे हांव जल्माल्लो आनी व्हड जालो निट्ट्याचो माया बसंगात त्या स्टार्टिंगार आमकां मस्तू कश्ट पडले आनी एक आसा कॉपीरायट स्ट्रायक जर कोणाक दिवना स्ट्रायक म्हळ्यार आमचे परमिशन आसतना कोणी ते ट्रॅक यूज करता जाल्यार तांकां कॉपीरायट चॅनला वयर स्ट्रायक येता 3 स्ट्रायक धाडल्यार ते चॅनल डिलीट जाता जेजूचे एक पिंतूर कलिंग मूवी आयिल्ली आमी काले करता ते व्हिडिओ काडटा थंय जावन आनी आमचे ऑडियो घालता ताका ते जाल्यार थंय काले जाता की म्हळ्यार तूं आयिल्ले पयशे ताका वतात ते तुका वडना जाल्यार तुवें हांगा सोडियेत आनी कंटिन्यू करियत एका जाल्यार तुका नाका की कोणें घेवन तुज्या चॅनलार पळोवचें बरें कर न्हू पयशे अनेकले वता अशें म्हणून जाल्यार तूं ते पोद काड म्हणून येता थोडी म्हणटा आतां ना व्हडना आसोन ते आमची कोडयाळची पळय एकदम उदाहरणाची ते काले म्हणटात व्हडना आसोन दिसयबा हफ्त्या केकांनी सदनाची जिनी कार्मेल कॅफे हफ्त्या केकांनी सदनाची जिनी कार्मेल कॅफे कार्मेल कॅफे कार्मेल कॅफे अ सिप फ्रॉम द कप ऑफ लाईफ कार्मेल कॅफेच्या सर्वेक्षकांक म्हजो प्रणाम हांव तुमची होस्ट लिझा रॉड्रिगस आमच्या कोडयाळांत भोव उत्तीर्ण कलाकार आसात कोंकणी खातीरच वावर करन कोंकणीची सेवा करन पोदां ड्रामा काणयो नाटक बरोवन कोंकणीची सेवा केले साबार कलाकार आमचे मदें आसात अशें म्हणटा आसतना कोंकणीची सेवा करून कोणी ग्रेस्त जाल्यात गे म्हूण सांगल्यार नांच म्हणयेत आतां कोंकणी शेतांत साबार पोदां बरोवन मस्त फेमस जाल्ले मनीस आसात विल्फियाब जावं दी आमचो क्लॉड डिसोजा जावं दी वा मेल्विन पेरेस जातले जावं दी कोंकणीन साबार तांणी पोदां बरयल्यांत पूण ह्या हाचे तावन तांकां मेळिल्लो आदाय चड कांय आसचो ना आनी असले संदर्भार कॉपीरायट असले थोडे संस्थे आसात वा लेबलिंग पोदां करचे म्हणून आसात हाचे विशयांत आमच्या कोडयाळच्या कलाकारांक कांय माहिती ना म्हणयेत आनी असल्या संदर्भार कोडयाळांतले जस्ट रोल फिल्म्स म्हणले एक कंपनी असल्या कलाकारांक सोदून काडन तांच्या पोदांक एक कॉपीरायट दिवन तांकां एक बरोसो एक प्लॅटफॉर्म करून दिवचे जाल्यार काम करन आसात आनी हाचो संस्थापक आनी मालकच म्हणून हांवें सांगेत मानेस जॉस्टीन डेस्सा आमच्या सांगात स्टुडियोंत आसात येया ताचे लागीं आमी उलोवया जॉस्टीन कसो आसा हॅलो लिझा कशें आहे आमच्या सर्वेक्षका तर्फेन आमच्या टिमा तर्फेन तुका ह्या कार्यक्रमाक हांव स्वागत म्हणटा थँक्यू जॉस्टीन हांवें ऑलरेडी इंट्रोडक्शनान सांगिल्ल्या प्रमाणे तुजे कडेन उलयलेल्या प्रमाणे आमच्या कोडयाळांत मस्तू कलाकार आसात म्हण सांगल्यार सडावत आमी म्हणचे जाल्यार पोदांचे विशयान म्हळ्यार तुजी एक काय म्हणटात तुजे एरिया ऑफ स्पेशलायझेशन पोदां म्हळ्यार पोदांक एक कॉपीरायट दिवन ताचे तावन त्या कलाकारांक एक इन्कम जनरेट जावचे बरें तूं करनासय सो हे जस्ट्रोल फिल्म्स म्हळ्यार काले तुवें हो एक संस्थे सुरू करूंक कारण कोण सो तूं जस्ट इंडस म्हळ्यार कोड हाचे विशयान म्हज्या आमच्या विक्षकांक गेली माहिती दिताय वय शुअर लिझा फर्स्ट ऑफ ऑल थँक्यू म्हाका आपयल्ल्याक जस्ट्रोल फिल्म्स स्टार्ट जालें 2022 एक फ्रस्ट्रेशन आतां स्टार्ट जालें म्हण सांगेत कित्याक म्हळ्यार आमी पोदां केदाळ आयकतालो इवन हांव आयकतालो थोडी बडी पोदां आनी थोडी पोदां हांवें अशें पळयल्ल्या प्रमाणे कोणेंगी यूज करन ताचे ओरिजिनल कोण ओनर आसात तांकां कांय एक रेकग्निशन आसतना यूज करते आसात अपलोड करते आसात कोण कितें तूं इन्कम जनरेट करते आसा हें पळयतना म्हाका अशें बगलें आमचे मस्त आर्टिस्ट आसा थोड्यांक गुत्त आसा थोड्यांक गुत्त ना थोड्यांक गुत्त आसा इंटरनॅशनल लेबल्स जे कितें आसात ते यूज करन रेवेन्यू जनरेट करते आसात आनी थोड्यांक गुत्त ना कोणाक गुत्त ना तांचे विशयांत हांव चिंतून आहलो काल्याक आमी एक LLP या एक रेजिस्टर्ड म्युजीक लेबल जावन एक सर्वीस दिवन जो तांचो आर्टिस्टांकी सपोर्ट जाता तांचे कॉपीरायट जे कितें ट्रॅक आसा जे कितें आल्बम आसा रेजिस्टर जाता तांकां रेकग्निशन मेळटा आनी सगळ्या संवसाराक डिजिटली म्युजीक जावन दी तांचे कलेक आल्बम जावन दी ट्यून जावन दी आयकूंक मेळटा आनी ते वन ऑफ द बिगेस्ट रिजन म्हणयत आमी जस्ट्रोल फिल्म्स LLP म्हणून स्टार्ट केल्लें 2022 सप्टेंबरान होय तशें आतां 2-3 वर्सां जावंक येतात सप्टेंबरान 3 वर्सां जातात
तशें आतां तुमी ते सुरू करी जाल्यार तुवें म्हळ्यार फ्रस्ट्रेशन जावन सुरू जालें म्हूण सांगून तें फ्रस्ट्रेशन तुका कित्याक भोगोंक सुरू जालें म्हूण सांगल्यार तूं काही म्युजिकांत आहलोय गी तूं काही आर्टिस्ट आहलोय गी वा तुज्या पोतांक अशें रेकग्निशन मेळना म्हणून तशें स्टार्ट केलें गी वा तुज्या फ्रेंड्सांक काही पळयलें लायक ते एक ट्रिगर जावचें एक पॉयंट म्हणून आसा तें ट्रिगर जावंक कारण कालें हांव एज अ 2016 आमी दुबय आहले दुबय आसतना हांवें सुमार म्युजीक व्हिडिओ डायरेक्ट केल्यात आनी हांव DOP जावन काम केलां एडिटींग करते आहलो तशें म्हजे थोडे इंस्टाग्राम प्रोफायलार म्हणजे वर्क घाल्यात इंस्टाग्राम प्रोफायलार आनी तातूंत थोडी कोंकणी पदां हांवें स्टार्टिंगाक शूट केल्ली एडिट केल्ली आनी डायरेक्शनी दिल्लें ती पदां हांव आयकतालो आनी सोदून आहलो ही पदां कोणाची म्हूण तातूंत एक पद आसा नास बायले म्हणून मागीर फुलाबाय म्हणून एक पद आसा नास गो बायले ते नास गो बायले पद हांव सोदून आहलो कोणाचें पद म्हाका USB मेळ्ळें कोणाचें हांव चिंतलो कोणाचें पद हें कोण करतना कोणाचें म्हणून मागीर सोदून हें करून पळयतना म्हाका कळ्ळें की हे VV संतोष मँगलोर म्हणून तो म्युझिशियन हांगा आसा तो तसो ओरिजिनल ओनर म्हणून ताका अप्रोच केलें ताका अप्रोच करतना म्हणलें वय हांवें मस्त तेंपा पयलें तें पद घडयलें हांवें सांगलें अशें अशें म्हाका म्युजीक व्हिडिओ करूंक मन जाता हांव करूंक तो म्हणालो वय कर म्हणजे कांय ताका अभ्यंतर ना कर म्हणून आनी तें म्युजीक व्हिडिओ केलें ताका बरें रेस्पॉन्स आयलें तें जाल्यार हांवें चिंतलें हांवें आतां केलां तशेंच मस्त जाणांनी ताका अप्रोच केला की ना गी तशें हांवें ताका एक कॉल करून उलयलो तुका अशें तुवें म्हाका अलाव केलें करूंक तुका दुसऱ्यांनी अशें अलाव करून विचारलां की कोणें म्हणून म्युजीक व्हिडिओ करूंक या अशें तो म्हणलो म्हाका कोणें विचारूं ना तुवें पयलीं विचारली म्हजी पदां तें हांगा बरो आसात तें जाल्यार हांवें चिंतलें काल्याक अशें जाता आसा ताचें पद कित्याक आमी करूं नजो ते जाल्यार आमकां जियो सावन जावन दी एप्पल म्युजीक थोडे फेमस म्युजीक स्ट्रिमींग प्लॅटफॉर्म्स आसात तांणी तांचे बरोबर पळयता आलो आर्टिस्टाचे फेमस आर्टिस्ट इंटरनॅशनल आर्टिस्ट तांचे प्रोफायल आसा पदां आसात आमच्या आर्टिस्टाचे कित्याक करूं नजो लोकल आर्टिस्ट आसात वर्सांनी पदां घडणार म्हळ्यार घडनासात तांचे कॅटलॉग बरें आसा मस्तू आल्बम आसात पूण सोदताना खंय मेळनात आनी विचारतना म्हणचे ना हांवें CD केल्ली आल्बम केल्लें आनी त्या आल्बमांनी प्रकरण हांवें इकले पयशे आयले जालें पूण तांकां गुंतूना की तांतूं लायफ लाँग रेवेन्यू येता तांचें म्हणलें पद आनी रजिस्टर केल्यार कॉपीरायट एबटी काले म्हणटात YouTube कंटेंट इनेबल केल्यार तांकां लायफ लाँग अर्निंग्स युट्यूबान तावन मात्र न्ही पुरा स्ट्रिमींग प्लॅटफॉर्म तावन येता तशें म्हणून मागीर म्हाका भोगलें यस आमी अशें काले म्हणून करीजे म्हणून सप्टेंबरांत आमी स्टार्ट केलें 2022 कोविड उपरांत सो तुवें आतां तें स्टार्ट केलें म्हणून सांगता आसतना आतां तुवें म्हाका सांगलें एक कॉपीरायट करचें म्हणून सांगून सडावत आमच्या मँगलोरान कालन जाता इवन आतां मस्तू आमचे आर्टिस्ट आसात बरे आर्टिस्ट आसात नावार्दीक आर्टिस्ट आसात जशे आमचे अमर विल्फिरे बिंबासा सोंगपुरो वा आमचे क्लॉड डिसोजा आसात आमचे मेल्विन पेरीस आसात तशे मस्तू जाण आमचे सिंगर्स आसात आर्टिस्ट आसात कंपोजर्स आसात आनी पुरा कालें केलां वय तांणी पदां केल्यात बूक केल्यात ताचे प्रिंट केल्यात कॉपी हें दिल्यात CD केल्यात स्टोरांनी घाल्यात स्टोरांत आतां गेल्या उपरांत ताचे उपरांत कितले की वर्सां उपरांत तूं पळय ती CD थोडे पडी मेळोंक मेळना वा थोडे पडी तांकां इंट्रस्ट जे आसा म्हळ्यार काम जाता ते मरतात वा तांच्या भुरग्यांक जावं दी तांकां जावं दी ते कंटिन्यू करूंक वता आसना आनी असल्या संदर्भार जस्ट रोल फिल्म्स अशें मोदें येता म्हणून सांगून तर म्हाका आतां हांवें टेक्निकल डिटेल्स घेवचे जाल्यार आतां कोणें एक पद घडलां ताणें तें पद आतां आपणाचें म्हणून सांगूंक ताचे कडेन कसलें पुरो प्रूफ आसाचें म्हळ्यार तुमी आतां एखाद्या वेळार ताचें पद काणून ताका एक तुमी कॉपी रायटींग करतात जाल्यार सो तुमी तें कशें करतात सो सुरूतून म्हाका तूं प्रोसेस सांगतली कशें म्हणून आमी पयले सुवातेर आर्टिस्टांक अप्रोच करता थोडे फावटी आर्टिस्टच आमकां अप्रोच करतात आमी ऍड आनी प्रमोट करूंक वचना कित्याक म्हळ्यार आमचें वर्ड ऑफ मावथान तो जाता ओके एक आर्टिस्टाक आमी सपोर्ट दिला जाल्यार तो खुशी आसा जाल्यार आमचें इंटेंशन इतलें की ही शूड बी हॅप्पी म्हळ्यार तो खुशी आसा जे ताचे जे कितें रायट्स आसात जे कितें ताणें कंतारां घडल्यांत ताचे रेवेन्यू आमकां खरे कडेन खंय पुरा ती पदां घालूंक जातात घालून इंस्टाग्राम जावन दी स्पॉटिफाय जावन दी खंयचेय जावन दी ताका एक रेवेन्यूचे बरी करचें तशें जावन पयलें प्रोसेस आमी कालें करता म्हळ्यार तो ओरिजिनल ओनर जावन आसा ओरिजिनल ओनर म्हळ्यार ताणें घडला जावंक पुरो या ताचे कडेन रायट्स आसा जावंक पुरो मजीद कंतारां मनी कॅसेट हांवें केल्ली हांवें प्रोड्यूस केल्ली हांवें इन्वेस्ट केल्लें आधार कार्ड आनी एक पान कार्ड ताचे एक कॉपी आहल्या पावता ताचें एक लिगल नांव जे कितें आसा आनी ताचे CD फ्लॅप्स आनी जाल्यार आनीक बरें आमकां कळटा कोणें केदळा रिलीज केल्ली तांचो नांवां बरें बॅकअप आनी आसता तितलें आहल्यार पुरो आनी आमी आमकां डिजिटल कॉपी मेळत जाल्यार ट्रॅकाचे ते एक लंब प्रोसेस फ्रॉम अपलोडींग तातूंत कंटेंट ID करचें जावन दी ताचे पयले तुम्हाला प्रोसेस आसात कोडिंग दिवचें ताका ISRC म्हणटात आमी इंटरनॅशनल स्टँडर्ड रेकॉर्डिंग कोड म्हणटात ते हेर एका पदाक ऍड करचें जावन दी ताचे उपरांत अपलोड करचें कवर आर्ट करचें ते कंप्लीट आमी हँडल करता ताचे उपरांत तांचे पदां स्ट्रिमींग प्लॅटफॉर्मार वतात आनी तांचे बँक अकाउंट डिटेल्स आनी पुरा काण घेता आमी ताचे उपरांत 3 महिने या 6 महिने नॉर्मली 6 महिने उपरांत ते रेवेन्यू येवंक स्टार्ट जाता जे कितें रेवेन्यू येता खंयचे पद कितले रेवेन्यू जनरेट करता म्हणून तांकां एक रिपोर्ट दिवन तांच्या अकाउंटाक ते पयशे व ते रावतात ते आसता म्हणसर ते गेल्ले उपरांत आमी नॉमिनी डिटेल्स काण येता तांकां जाय की म्हज्या उपरांत हांकां पयशे वचचे म्हण जाल्यार
ते लायफ लॉंग तांकां वते आसतात. ओके. सो तुम्ही अशें म्हणटा आसतना तुमी येदोळ्यो सुमार आर्टिस्टांक मेळून सुमार आर्टिस्टाची पदां तुमी कॉपीरायट केला म्हणून म्हाका गोत आसा. सो तुमी सांगचे जाल्यार तुमी खंयच्या प्रोजेक्ट काण गेला आतां कोणच्या आर्टिस्टा सांगता तुमी काम केला इफ एट ऑल यू डोंट मायंड रिव्हिलिंग देम. सो तुमच्या जिणेंत तुमी एक ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणला बरें वा मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट म्हणला जाल्यार काय आसा जाल्यार आमचे कडेन शेअर करता ये. होय, आमचे सुमार कोडयाळाचे आर्टिस्ट आसात, नांव सांगचे जाल्यार सुमार आसात, तांकां नांव सांगल्यार गुतून बरें लागता की ना म्हणून. ओके, नो प्रॉब्लेम. होय, तर आमी म्युझिक आमी फिल्माचे एक 5 की 6 पडना फिल्माचे म्युझिक डिस्ट्रीब्यूट केला आमच्या सायडीन तावन. मागीर इंडिव्हिज्युअल आल्बम्स सिंगल्स केल्यात, लोकल आर्टिस्ट आसात आनी तातूंत कंताराय मस्त आसात. आमी सांगचे जाल्यार ब्रदर टी.के. जॉर्जाचे आनी फादर फ्रँकलिन आमचे लास्ट इयर आमी एक एग्रीमेंट केल्ले, तांची येवण्या 600-700 कंतारां आसात आनी सगळीं आमी हर एका प्लॅटफॉर्मांनी घालां आनी दे आर हॅपी. इतलो एक कन्सिडरेबल अमावंट तांकां आमी एज अ कुशेन आमकां मती खुशी बघते आसा, एक बऱ्या कामा खातीर ते यूज करते आहात आनी आमी तांकां पे करते आसा. आनी वन ऑफ माय फेवरेट प्रोजेक्ट म्हण सांगल्यार एक उडुपी आंतम म्हणून आमी केल्लें, द्वंद्वा फिल्माचे क्लिंग जॉन्सन डायरेक्ट केल्लें तें फिल्म, ताचें एक पॉज जावन आसा उडुपी आंतम म्हणून. ते उडुपी आंतमांत ते उडुपीचे ब्युटी पिक्चरायझेशन केलां आनी ते पोदी कीर्तन व्हडला म्हणल्यार बऱ्या म्हाका सारेगमपांचो सिंगर दिसता ताणें सिंग केल्लें आनी बरें अपूर्बायान तें पिक्चरायझेशन विज्युअल्स आनी प्रायल्यात आनी लोकांनी मस्त एप्रिशिएट केलां. ताचे उपरांत फुलाबाई म्हणणी आसा, तेंय म्हजें फेवरेट म्हण सांगयात कित्याक म्हळ्यार अनूप सागर आनी रिनालान एक्ट केल्लें, आमच्या DJ मरविनान डायरेक्ट केल्लें, तेंय बरें म्हाका एक तें इमॅजिनरी जालें. हांवें सांगलें आमचो व्ही संतोष धाडून ताणें म्हाका त्या जाल्यार सांगलें म्हाका ताचे तेंत बोध एक नासगो बायले आनी एक फुलाबायचे ताचें परने वर्सान आसलें. हांवें सांगलें धाडून म्हाका तूं कालिंग एक व्हिडिओ करया म्हूण बघता म्हणून नो प्रॉब्लेम तूं कर म्हूण. तातूंत मागीर लॉय वॅलंटायनान ताका पुरा कंप्लीट रिस्ट्रक्चर म्युझीक आनी पुरा नवें दिवन तें नव्याच एक फील दिवचें बरी एक डायरेक्शन पुरा दिवन केल्लें. तेंय म्हजें फेवरेट म्हणत तातूंत मस्त म्हाका एक ते पद आयकताना बारी खुशी जाताली, प्राऊड फिलिंग वाव म्हणलें बरी वाव फॅक्टर आले त्या पदान. काही चुकोन गेल्या पद हांवें पाटी आनी ताका एक रेकग्निशन दिलें फिलिंग आनी खुशी जाता. पद आयकताना म्हाका बघतालें वाव आखे खाली म्हण एक व्हिडिओ जायचे, एक अट्रॅक्टीव एक विज्युअल दिसाचे पळयतना तें पद आनी विज्युअल पळोवंक आनी आयकूंक दोनी एक सांगात वचो जाल्यार एक बरें एक फील दिता ते पदाचें. तशें म्हाका बघतालें तर तें एक म्हजें वन ऑफ माय फेवरेट्स म्हणून. तशें दुसरी सुमार पदां आसात, मळे हानी आसा, पावसाच्या दिसाचे आयकोनचे आनी शुरवा कितें ते पुरो सुमार आमच्या टिमान डायरेक्ट केल्ले व्हिडिओज आसात ते पुरा मस्त आसात. तशें फेवरेट म्हळ्यार सगळे फेवरेट मस्त कश्ट, पूण वय थोडे काले म्हणटात काळजाक लागतले व्हिडिओज म्हणून सांगीत. तशें आतां तुमी फाटल्या 3 वर्सांनी तुवें सांगलें म्हाका, आतां टी.के. जॉर्जाचे तुमी सांगलें म्हाका ब्रदर टी.के. जॉर्जाचे एक 400-600 कंतारां म्हणून सांगलें. सो दोन मुशीर एक रफली एक एस्टिमेट करचें जाल्यार रफली तुमी कितलीं पदां अशें एक कॉपीरायट करून हेल्प केला? आमचे ऑलमोस्ट आतां एक 2000 अप्रोच जाते आसात. ओके. प्रोसेसिंगार आसात ऑलमोस्ट आतां एक 1000 कोण आतां प्रोसेसिंगार आसात आनी सिंगल्स आसात आनी सदावत आमकां तेच फादर फ्रँकलिन आतां ते ब्रदर टी.के. जॉर्ज सरले उपरांत फादर फ्रँकलिन येता आसले, तांणी मस्त सपोर्ट केला. म्हळ्यार थोडी कंतारांचे आमकां ते आर्टिस्टाचें नांव गरजेचें, थोडे कडेन कोण सिंग केलें गुतना ट्रॅक आसात तशें जाल्यार तांणी पुरा दिवन आनी पुरा थंय तांणी मस्त सपोर्ट केलो. आनी दुसरे आमचे लोकल आर्टिस्ट आसात प्लस आनी आमचे फादर क्लेमेंट जावन रिसेंटली आमी तांचे वटेन एक डिस्कस करन आयिल्ले वचून. हय तशें म्हणटा हय 2000 मुसोर आसात. आतां तुमी फादर क्लेमेंटाक मेन्शन करता आसतना आमी ताचे व्हडले फॅन आनी रिसेंटली तांकां एक मेळचो अवकाश म्हाका मेळ्ळो. तशें फादर क्लेमेंटाचें म्हणटा आसतना तांची पदां म्हळ्यार तांची कंतारां स्पेशली सांगचें जाल्यार सुमार कंतारां तांणी बरयल्यात, 500 वर्सां तांची कंतारां आसात. पूण म्हाका एक बेजार बोक्षी कितें गे म्हूण सांगल्यार हांवें युट्यूबार वचून पळयलीं जाल्यार तांची कंतारां ते या गायतात तांची सुमार कंतारां आसात. युट्यूबार वचून ती कंतारां तुमी सर्च केलीं जाल्यार तुमकां ती कंतारां मेळटात. पूण ते कोणेंगी ताका ताळो म्हळ्यार ताका पिक्चरायझेशन करना, कोणाचेगी अंडर म्हळ्यार कोणाचेगी नांवाच्या अंडर ते रेजिस्टर जावन तांकां ते म्हळ्यार खाल जाता ऍड प्ले आनी पुरो जाताना निज कोणी क्रिएट केले मनशान, निज कोणी कंपोज करना, रेकॉर्डिंग आनी पुरा केला, तांकां रेव्हेन्यू वचना, कोणीय पयशे खर्च तले काम हांगासर चलतेच आसा. आनी रिसेंटली हांवें एक इन्सिडंट आयकलें कालेंगे म्हणून सांगल्यार एक चॅनल, आय डू नॉट वॉन्ट टू रिवील देअर नेम म्हळ्यार हांगा कारणा खातीर, एक चॅनल एका तांच्या टायटल ट्रॅका खातीर एका मनशाचे टायटल ट्रॅक यूज करनासात
आनीक लायक म्हळ्यार हांव कोणाचें नांव हांगा काडटात ना आनी काल जाता की म्हण सांगल्यार तांकां तें पद कोणाचें आसा तें टायटल ट्रॅकाक ताणें यूज केल्लें ताच्या आर्टिस्टाक आज अशें क्रेडीट मेळना तांचे सुमार प्रोग्रामांनी डिफरंट प्रोग्रामांनी तें पद सुमार कडेन तें यूज जाता आसा बट क्रेडीट मेळटा येतना म्हळ्यार ते कोणें तें कंपोज केला तो पयशा खातीर म्हणून तो विचारता येतना बट एटलिस्ट ते मनशान म्हजे एका मेहनतीन हांवें तें बरयलां हांवें तें केलां म्हणून असलें बरों जाता आसतना अल्या संदर्भांनी त्या मनशांनी कालें करी येता लायक इफ एट ऑल दे डू नॉट नो अबाउट जस्ट म्हळ्यार अर्ली एक संस्था गोतूना जाल्यार ताणें एक इंडिव्हिज्युअली आपणाक एक कॉपीरायट जाय म्हळ्यार ताचे कडेन ते आसत जाल्यार आनी कशें ताचे कॉपीरायट काण घेता हाचे विशयान म्हाका गायड करता करेक्ट सांगलेली लिजा की हांवें आयकल्ल्या प्रमाणे आर्टिस्ट कोण आसा तो पयशे आसना रायट हे बटी ताची कंतारां या म्युजीक या आल्बम करून घालेंगी 10 वर्सां पयलें 5 वर्सां पयलें सीडी केली कॅसेट केली रेवेन्यू आयना ताचे उपरांत तो चिंतूंक वचना तो म्हणटा चल म्हजी पदां सगळ्यांनी आयकचे वाजयचे सगळ्यांनी वाजोवन एन्जॉय करचे तशें म्हण आसता पूण आतां इल्लें मॉडर्न वर्ल्ड जें कितें तुवें केलां हें कोलें म्हणटा तें घर बांदून तें घर बांदलां कोण घेवन तांतोरा बड्याक मनशाक घालून बड्याक हाडून गेले भशेन करेक्ट तशें म्हणटा घर कोणें बांदलां ताका कालें म्हणून मेळचें या रांदप केल्लें कोणें म्हाका व्हडलें एक एग्जाम्पल दिलें म्हज्या बायलेन रांदप कर न्हू बरें करून कोण एकलो रांदता पूण तें जेवण दुसरो कोणगी वचून विकता आनी पयशे करता ताका कांय रेकग्निशन ना म्हणलें तरी तशें आमचें इंटेंशन इतलें की जे कोण ओरिजिनल कॉपीरायट ओनर आसात एथिकली इन अ रायट वे म्हळ्यार जे कितें आमकां करूंक जाता अशें न्ही की खाली आल्बम घाली आमच्या म्युजीक स्ट्रिमिंगांत पयशे गेले ना ऑफिशियल जे कितें आमचे एक्रेडिशन आसात जे कितें आमचे लिगल वे म्हणटा आमी ताचे थ्रू त्या मनशाक जे कितें रेवेन्यू मेळोवंक ते मेळाजेत ती एक कळ्ळें म्हणटात ना आमकां कांय हातूं नाका या म्हाका कांय इंट्रस्ट ना पूण थोडे फावटी आमी तांकां सपोर्ट करचें आसा थोडे म्हणटात आर्टिस्ट म्हाका कांय नाका आयिल्लें जालें हांवें केलें म्हाका कांय नाका सगळीं आयकोनी म्हूण पूण म्हाका अशें भोगता की कोणेंय खंयचें ट्रॅक केलां आल्बम केला म्युजीक केलां जाल्यार तें तुमचें रायट आनी यू तुका रायट आसा तातूंत लायफ लाँग तातूंत जे कितें पयशे येता जाल्यार ते तुजे तूं कोणाक दिताय कालें करताय तें तुजे वयर आसा बरें इंटेंशन यूज करूंक पुरो तुजे कांय दुसरे प्रोजेक्ट्स आसूंक पुरो कालें आसूंक पुरो सो म्हजें पर्सनल ओपिनियन इतलें की तुमचे कडेन ट्रॅक्स आसात ओरिजिनल म्युजीक आसा आमकां अप्रोच करियेत चडावत आमी अप्रोच करतना कोणा बरा गरज आसा कोणा बरा आमकां थोडे रेकमेंडेशन दितात येवन हांकां वचून पळय हांकां वचून मेळया थोडे आमकां सांगतात आमीच वता अपॉयंटमेंट काण घेवन वचून म्हळ्यार अशें तुमची कांतारां आसात आमी स्ट्रिमींग प्लॅटफॉर्मान घालून दिता अशें आमी करता आनी ते जावन ओके म्हणटात हे आमकां अप्रोच करूंक जावना कोणी वळखीचे आसात तुमचे कोणी कॉन्टॅक्ट्स आसा जाल्यार तुमी आमकां सांगेत किंवा तुमी तांकां सांगेत आर्टिस्टांक अशें एक संस्थो आसा तुमचे म्युजीक आनी स्ट्रिमींग प्लॅटफॉर्मार घालून दितात आनी आमी खंयच्याकी चार्ज करना खंयच्याकी गल्ल्याक जावन दी कवर आर्ट आनी ISRC कोड जनरेट करचे खंयच्याकी आमी चार्ज करना नॉर्मली कवर आर्ट आनी आर्टिस्टांनी करून दिवचे आमकां तांकां जायना म्हणून जाल्यार आमी करता आमी तुमकां काल सपोर्ट जाय काल करूंक कर तुमचें प्रोफायल एक सुबीत दिसचे बरी जिओ सावनान जावन दी थंय पुरो येवचे बरी तुमचो फोटोय घालून सगळ्यांनी वचून ती आयकोवचे बरी आमी करून दिता तशें कोणाक पुरो अप्रोच करूंक ह्या आमची ईमेल ID आसा इंस्टाग्राम आसा आमचें जस्टवल फिल्म्स म्हणून आसा या info@justwellfilms.com ईमेल आसा ताका कोण ईमेल करियेत मोबायल नंबराक कॉन्टॅक्ट करियेत आमच्या वेबसायटार कॉन्टॅक्ट केल्यार आमी ते अप्रोच करून कालें पुरो जाय जे कळ्ळें पुरो प्रोसेस आसा आमी कंप्लीट गायडन्स दिता हय पूण हातींत हांव सांगचें जाल्यार चडावत म्हणचें आसा खालीं करतात जाल्यार ते एक धर्माक म्हणून कोणी करनात सो हाचें तुमकां लाभ कितें सो तुमचें म्हळ्यार तुमकां एक कॉस्ट आसा कित्याक तुमकां एक ऑफिस जावंक आसा तुमच्या कामाचें जावंक आसा एक टीम जावंक आसा आनी एका वेळार तुमी तें करतात जाल्यार म्हळ्यार तुमी कॉपीरायटाक अप्रोच करतात जाल्यार ते रजिस्ट्रेशना खातीर तुमी फीज बांदूंक आसात ताचें पिक्चरायजेशन करूंक आसा सगळ्याक एक खर्च आसा सो इफ एट ऑल यू आर डुईंग दीस तुमी आतां म्हणटा तुमी कोणाक चार्ज करनात म्हणून सांगून सो हें कशें चलता हाचे विशयान म्हाका सांगता येईल तूं लिजा तुवें करेक्ट सांगली की त्या एक ऑर्गनायझेशन जावन आमी रेजिस्टर जाल्ले उपरांत आमकां सुमार चार्जेस आसात CA चे चार्जेस जावंक पुरो आनी बँक अकाउंट मेंटेनन्स चार्जेस जावंक पुरो आनी सुमार तशें आमी ताकाच आमची टीम मिनिमम आसा आनी आमी ॲडाक आनी स्पेंड करना म्हळ्यार पोस्टार घालचे थंय इल्लें करसूनचे मागीर आर्टिस्टाक चार्ज करचें तूं एक पद अपलोड केला वितले 100 रुपया 200 खंयचेंय करना कित्याक आमचे स्पेंड आमी जाता तितलें मिनिमम दवरला आनी आमच्या टिमान ती डेडिकेटेड 4-5 लोकूच आसा व्हडले टिमी ना आमचे तशें जे कितें आमकां करूंक जाता आमच्या सायडीन तो न्हू आमी मिनिमम एक्सपेंडिचर दवरलो आर्टिस्टाचे पदां हे कळ्ळें रेवेन्यू जनरेट करतात जाल्यार चिंत्याक घेता एक पदांत 1000 रुपया आयले जाल्यार आमी एक ल्हान कमिशन तातूंत दवरता रेवेन्यू तावन ते रेवेन्यू तावन ल्हान कमिशन आमी तांकां सांगता पयलीं आनी चडावत आमचे आर्टिस्ट सगळे एग्री करतात कित्याक कांय नासताना तुमकां चार्ज नासताना पुरो आमी करता काल आयिल्ले एका थोडे ॲडय घालता आनी थोडे फावटी आमी प्लेलिस्ट क्रिएट करून पदां जाता तितले आमी पुश करूंक ट्राय करता
तातूंत जावन एक रेवेन्यू येता जाल्यार एक ल्हान कमिशन आमी दवरता आनी तांकां सांगता आमी पयलें अळे आमी इतले कमिशन आमी तुमच्या हातूंत दवरता आनी उरले तुमकां आमी फुल ट्रान्सपरन्सी दिवन आमी तांकां ते स्टेटमेंटार जे कितें दाखोवन आमी तांकां पे करता. करेक्ट. कित्याक म्हणून सांगल्यार हांवें एक सवाल कितें विचारलें म्हणून सांगल्यार थोडे पुटी काम जाता म्हणून म्हळ्यार तुवें एक्सपिरियन्स केलाय जावंक पुरो म्हळ्यार काम जाता ओके अर्ली एक संस्थो आसा धर्मा खातीर तशें करतात म्हणून सांगतात मागीर तुमी केदाळे टर्म्स अँड कंडिशन्स घालतात गे ते तुमी केदाळे कमिशना विशयी उलयतात थोड्यांक ते प्रॉब्लेम जाल्ले आसा म्हजे कडेन शेअर करता तुवें सांगलें म्हाका अर्ली कालेमणी जाल्ले आसा गे म्हणजे कमिशन म्हणून सांगतना तांकां 50% 60% चार्ज करनात इट इज अ मिनिमम कायंड ऑफ म्हणून सांगल्यार 20% गी 30% गी तितलेच कित्याक म्हणल्यार कर्ज तातूंत आसा जाल्ल्यान तुमी चार्ज करी जाता पडटा आनी एका दोळ्याक कर्ज करेक्ट कित्याक म्हणून सांगल्यार येदोळ मुळशेर एका पदाक रेकग्निशन नातले तो कोण म्हणून तूं कोत्तू नातले इतल्या वर्सान ताका काही मेळोवंक कोत्तू नातले बट तुमचे थ्रू तुमी तांकां रेकग्नायज करून तांकां कालेमणी मेळच्या बरें करता आसतना तुमी तुमचे कट्टे दवरचे इट इज रायट थिंग देखून एखाद्या वेळा विक्षक कोणी पळोवन आसत जाल्यार तुमची काली पदां आसात वा काली तुमी तांकां एप्रोच करूंक जाय जाल्यार तुमकां डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्सान तांचे पूर आमी डिटेल्स दितलो तुमी करयेत पूण करच्या पयले मात्र तांचे रुल्स रेग्युलेशन्स डॉक्युमेंटेशन कालें आसा ते बऱ्या रितीन ते समजयता तुमकां ते समजून काडून तुमी हाका मुखार सर येता. ओके सो अशें म्हणटा आसतना तुमी आतां एक हें सुरू करीत जाल्यार मस्त कश्ट आसात सगळ्याक खंयच्याक इजी जायना सो तुमच्या लायफान तुमी कलेमणी हर्डल्स म्हळ्यार हे संस्था चलयतना कले पुरो हर्डल्स तुमकां आयल्यात सो कले पुरो प्रॉब्लेम लिगल जावन वा एनी प्रॉब्लेम्स तुमी फेस केले ते म्हणजे एक्चुअली शेअर करताय. हर्डल्स म्हणटाना पयलीं आमचें बजेट सगळें ते सांगाचें पडटा करेक्ट कित्याक आमी स्टार्टअप म्हणटाना बजेटाचे कन्स्ट्रेंट आसले आनी नवेंच लेबल म्हणटाना लोकांक वळखी आसना करेक्ट आनी वो कशें करता काय पदां कालें करता म्हणजे ट्रॅक्स काडून एग्रीमेंटांनी बरो डॉक्युमेंट्सांनी बरो पळयतना कधी जे की नाका गे म्हणून कन्विन्स करचें आनी तांकां समजोवचें ह्या विशयांत जे कितें आसा आमी कालें करता त्या विशयान समजोवचें ते एक चॅलेंज जाल्लें पूण हांव कालें म्हणटा आभारी जावन आसा म्हणून येत स्टार्टिंगाक आमचे स्टार्टअप जाल्ले उपरांत थोडे आर्टिस्टांनी म्हाका येवन नो प्रॉब्लेम आमी तुजे सांग आतां एग्रीमेंट करूंक रेडी आसा म्हणून सांगलें सुमार जाण आसात तांकां गोत आसा कोण म्हण सो तांकां थँक्यू म्हणटा आनी ताचे उपरांत स्टार्टिंगाक सुमार ऑपरेशन कशें करचें आनी प्रोसेस कशें स्टार्ट करचें पेमेंट कशें करचें बँक अकाउंट कशें ओपन करया हें सगळें नवें आसलें कित्याक आमकां कोणी गायडन्स एज अ म्युजीक लेबल हांगा ते गायडन्स दिवचे कोणी नासले त्या टायमार. I think South Canton, this is one of the first companies to do something like this. Yeah. बँगलोरांनी आसा ते बँगलोरांनी पण हांगा कोणी नासलें आनी आमकां ते कोणी सांगूंक की सांगना ते बिझनेस सिक्रेसी अशें कालें आसूं पुरो मे बी म्हळ्यार बिजी आसतले आमी अप्रोचेबल कोणाक अप्रोच करचें गुर्तू नासलें ते जावं की पुरो तशें आमकांच गुर्तू नासलें कशें करचें कालें करचें न्यूज पळोवचें आर्टिकल वाचचें ते स्टार्टिंगार आमकां मस्तू कश्ट पडले वय आनी आमचे थोडे हार्डकोर टीम आसा जे कितें 4-5 मेंबर आसात तांणी मस्त सपोर्ट केला म्हणून येत IT आमचो अविनाश वॉल्डर पळयता की ना गुर्तना तो आसा खंयच्या की नांव नाका म्हणटा तो पूण बॅकग्रावंडार ताचे सुमार कामां चलतात आमचे वन ड्रायव्ह मेंटेन करचे जावन दी आनी आमच्या वेबसायटाक थोडे टिप्स एंड ट्रिक्स दिवचे जावन दी ईमेल सेटअप करचे विशयान जावन दी मस्त ताणें सपोर्ट केला आनी केदाळे ताणें पयशे आमी सांगलां कशें म्हणून पयशे विशयांत कोणें कित्याक म्हळ्यार सगळे तांचे डे जॉब आसा कामां वता सकाळीं वचून संजे येता जावं पुरो या रिमोट वर्क करता तांचे कामां आसा अशें म्हणटाना पयशां खातीरच म्हणून कोणी तूं आमच्या टिमांत येदोळ सर नात तशें म्हणटाना आमकां इल्लें सपोर्ट जालें हार्डल्स आसल्यारय म्हाका बघता देवाचें बेसांव आनी जे कितें इंटेन्शन आमी करता आर्टिस्टां खातीर तातूंत एक बेसांव आसलें म्हणून येता तशें जावन खुशी तुवें सांगता आसतना म्हळ्यार हांव सडावत हांगा बसलें म्हळ्यार तुवें पयलींचे एपिसोड पळयले जाल्यार सडावत हांगा बसलें मनशा कडेन हांव सांगून आसता एखाद्या वेळा तुज्या लायफांत तूं कितें बरें करता म्हळ्यार तुजो स्वार्थ नासतना कोणाक दुसऱ्याक बरें जावन दी म्हणल्यार तले एका इंटेन्शन तूं केदाळाक करताय की देवाचे आशिर्वाद आमगे केदाळे आसतात ते सो देखून तुमी आतां तुमचो टीम खाली आसा तुवें सांगलें ती दुसऱ्या कामाक वतात म्हळ्यार तुमच्या पोटी तुमी पळयचे पडटा हरेबडी चारिटी म्हणून पळोवन गेल्यार घरांत मोडकी शिजना शीत जाना सो पोटाचे ग्रासी पळयचे पडटा आमचे दिसपडटे एक्सपेन्सीस पळयचे पडटा देखून तुमी कालें काम करनासात ताच्या मोदे लोकांक एक हेल्प जावन दी तो तुमच्या कार्मेल कॅफेचो उद्देश लोकांक एक हेल्प जावन दी बरें इन्फॉर्मेशन वचून दी म्हणल्यार एका उद्देशान तुमी कितें करनासात कंडिशन देवाची बेसांव आसतली तशें म्हणटा आसतना तुमी येदोळ म्हणचे तुमच्या केल्ल्या कामाक काँग्रेट्स म्हणटा आनी आमी एक आमची कॉफी शेअर करया सडावत आमच्या कार्मेल कॉफीची कॉफी सगळे मस्त लायक करतात सो तुमकां कशी लागता पळया बरी आसा गे ओके जायत ओके तर जस्टीन म्हाका तूं सांग आतां एक काम करीत जाल्यार एकल्या मनशा वरवीं हें साध्य ना
सो म्हाका गोत तशे प्रमाणे तुजी होकाल तुजे सांगाता सो होकाल म्हणजे बायल म्हणजे गोत्ता ना थोडे बडे म्हणटात की होकाल तू म्हणा जेवण जावन बरोबर होकाल. सो तुझे होकाल आणि तू मेळून एक काम करना आसात आणि पूण बॅक एंडार तुम्ही दोगांनी मेळून हें करूंक जायना बिकॉज जर टेक्निकल डिटेल्स आसा आनी पुरो आसा तशें तुज्या टिमा विशयान म्हाका सांगताय की एखाद्या वेळार तुमचे कोणी म्हळ्यार तूं आतां म्हाका गोत तशे प्रमाणे तूं एब्रॉड आसाय तूं बायला गांवांत काम करनासय देखून एखाद्या वेळार तुमचे कोडियाळ म्हळ्यार कंपनी तुमची कोडियाळची LLP म्हणटा इंडियाची कंपनी रजिस्ट्रेशन आसा तशें एखाद्या वेळार तुजे इंडियान जावन कोणाक तुका अप्रोच करूंक जाय जाल्यार इंडियान कोण तुजे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसात की हें कशें चलता ताचे विशयान म्हाका एक क्लियर नॉलेज दिताय गे वय अप्रोच करचे जाल्यार म्हजें सजेशन म्हाकाच अप्रोच करियत कितें म्हळ्यार म्हजो नंबर आसा ईमेल ID आसा आमचे LLPचे या इंस्टाग्राम पेज आसा ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज आसा तुमी तुमचो नंबर सोडियत या म्हज्या नंबरार डायरेक्ट कॉल केल्यार जे कितें गायडन्स दिवंक आसा जे कितें प्रोसेस आसा आमी पयलें समजयता ताचे उपरांत आमी तुमकां सांगता कशें करियत या लोकल कोणी आमचो रिप्रेझेंटेटिव्ह आसात आमचे टीम आसा पूण डायरेक्ट म्हाका अप्रोच केल्यार बरें रायट इन्फॉर्मेशन जे कितें म्हाका गुत्त आसा फाटल्या 3 वर्सां जे कितें समजणी हांवें काण गेल्या त्या विशयांत मस्त म्हाका इलॅबरेट करूंक खुशी म्हळ्यार बरें जाता तुमकां इल्लें कम्फर्टेबली कोण बरो आर्टिस्ट आसा तांकां कम्फर्टेबल जावंक करूं काल तांचे सवालां आसात आल्बम गी सिंगल गी कशें अपलोड करचें खंयच्या प्लॅटफॉर्मांनी घालचें आमी बरेंकन एक गायडन्स दिवंक जाता तशें म्हाकाच तें अप्रोच केल्यार बरें सो देखून सांगचे जाल्यार तुमचे रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून हांगा कोणी ना म्हणून सांगल्यार तुमचे टीम म्हणून आसा बॅक एंड टीम मात्र बट ऑफिशियल काले कॉन्वर्सेशन जाता वा काले एग्रीमेंटाचे काले आसा ते तूं आनी तुजे होकाले ते हँडल करतात जाल्यार उरले खंयचे जस्ट इन फिल्म जाका दुसरे खंयचे ब्रांचेस ना आवड जागोन सांगूंक हांव अपेक्षीत ओके तातूंत कॉन्फिडेन्शियल इन्फॉर्मेशन आसता तातूंत लिगल डॉक्युमेंट इन्वॉल्व आसतात आनी तातूंत बँक अकाउंट या थोडे क्रिटिकल काही म्हणे ब्रीच जालें जाल्यार मागीर ते मस्त कॉम्प्लिकेशन जाता तशें जावन जे कितें आमचे क्लायंट्स म्हणून आमी मेंबर म्हणटा आमचे लेबलाचे तांचे खंयचे डिटेल्स आसात आमी एकदम कॉन्फिडेन्शियल दवरता कोणी थर्ड पार्टीक एक्सेस ना एकदम सर खाली म्हाका आनी म्हज्या मिसेसाक मात्र सोडल्यार दुसऱ्या कोणाक एक्सेस ना ते आधार कार्ड जावन दी या तांचे बँक अकाउंट जावन दी रेव्हेन्यू पयशे आमी केदाला पे करता खंयच्या अकाउंटाक कितले गेल्यात एकदम सर आमी कोणाक एक्सेस दिवना खाली आमी दोगांत हें करते आसा आनी आमचे CA आसा जोडली ताका तर दिजेत तो मॉनिटर करते आसता कित्याक म्हळ्यार आमी फेर दवरना सगळ्यांक जे कितें एग्रीमेंट जे कितें शेअर आसा ते आमी पे करता सांगचे एक दुसऱ्यान दवरचें लिपोवचें तें आमच्या हातून ना तशें ब्लॅक अँड व्हाईट येस सो तशें म्हणटा आसतना तूं वडोलताना म्हळें म्हजे होकाले म्हणून सांग तुजे होकली चिल्ली म्हाका वळख बिकॉज शी इज युअर काले लाईफ पार्टनर ऑल्सो युअर बिझनेस पार्टनर ऑल्सो तुजे होकले विशयान तुजे फॅमिली विशयान म्हाका केलें सांगताय कोण बरो आसात फॅमिलीन तर तुका जावन येताय म्हळ्यार कोळलगिरी म्हणून आमी मेन्शन केलें सो ताचे विशयान इल्लें म्हाका सांगताय हांव मूळ निट्ट्याचो पारापाडी फिरगा जाली म्हणजे हांव जल्माल्लो आनी व्हड जालो निट्ट्यान माय ह्या बासांगाता म्हजो डॅडी ल्हान आसतना सरलो आमी गल्फांत काम करना आली आनी म्हाका माया बासांगाता दवरलें हांव थंयच व्हड जाल्लो आनी शिकलो आनी बरो निट्ट्यात ओकल म्हाका निट्टे कॉलेजींत मेळिल्ली आमी BBM करना आहल्या BBM सेकंड इयराक आयिल्ले आसता सेकंड इयराक हय BBM सेकंड इयरांत रेश्मा म्हाका मेळिल्लें सेकंड इयर मागीर आमी वळख जाली रेश्मा म्हणून नांव रेश्मा कॅस्टिलिनो आहलें शिरवांचें तें आतां रेश्मा डेसा जाला वळख जाली ताचे उपरांत फ्रेंड्स जाले आमी मागीर आमी चिंतलें की दोगांचे लायक्स डिसलायक्स आनी आमकां बगलें ओके आमी लायफ लाँग फ्रेंड्स जावन रावया म्हणून मागीर आमी 2011 डिसेंबरान काजर जाल्या जस्ट 12 फिल्म्सा विशयान सांगचें जाल्यार आमकां एक भुरगो आसा इयान क्रिस डेसा तो घरा आसा जस्ट 12 फिल्म्सांत आमी स्टार्ट जाता ताचेर हांव कितें जालें कन्वर्सेशन करना आसलो आमी उलोवन आले ह्या विशयान आनी रेश्मा इल्लें क्रिएटिविटी दिल्लें बरें आसा म्हळ्यार ताका एनिमेशन म्हळ्यार करचें पिक्चरायजन करचें तातूंत हुशार आसलें तशें हांवें तें जाल्यार ताका उलयतना विचारलें अशें अशें म्हजें एक प्लॅन आसा तें म्हळ्यार तूं कालें करता म्हाका समजना सायबा तूं कालें सांगताय म्हणून सांगलें अशें स्ट्रिमींग प्लॅटफॉर्म आसा डिजिटल तातूंत घाल्यार बरो जाता कॉपीरायट करियेत ताका तें जाल्यार कांय समजना तें म्हणालें व्हड ना म्हाका कांय कळटें ना सद्या कित्याक म्हाकाच गुंतून नासलें मुखार कशें म्हणून आयडिया आहली सगळ्यांची कांतार आमी प्लॅटफॉर्माक घाली तांकां पयशे दिवचे तें कशें करचें तें गुंतून नासलें मागीर तें म्हणालें नो प्रॉब्लम तूं कालें करताय कर एज हांव आसा आमी सांगाता करया कालें जाता तें पळया हय आनी तें जाल्यार आमी दुबय आहल्या इयान ल्हान आहलो आनी चॅलेंजीस आहले ते जाल्यार समजनासलें कालें कितें म्हणून सोकास ताका आतां कळून आयलें ट्रेनींग सेशन्स आहले सुमार आमी प्लॅटफॉर्मांत हांव म्युजीक स्ट्रीम युट्यूबांत हांव सेशनांनी पुरो आहले अटेंड केले आनी ताणें सोकास पुरो शिकलें तें आतां सांगचें जाल्यार A to Z तेंत पळयता तातूंत तुमकां सुमार आसा कंतार आयल्या एग्रीमेंटांत हांव न्हू एग्रीमेंटा जावन उपरांत कंटेंट प्रोसेस करचें हांव न्हू स्ट्रिमींग प्लॅटफॉर्मांनी घालचें हेलो ट्यून सेट करचें आनी रेव्हेन्यूचे रिपोर्ट डावनलोड करचें आर्टिस्टांक पे करचें
सगळें तेंच पळयतात A to Z. आनी आनी एक सांगचें जाल्यार आज जॉस्टिनाक कितलें पुरो प्रिपेर करन ते क्वेश्चन आन्सर्स काल्यां पुरो प्रिपेर करन ताणें तो धाडला म्हणून आमी सांगीत सो जोक्स अपार्ट तशें म्हणटा आसतना जॉस्टिन आमी सडावत पळयलां खंय जाल्यार आमी सडावत म्हणटा आमी बास काने दिता होकल न्हवरो जावन हाचेर आसता नालतरी आमकां आमी काल्यां बास दिता सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन आमी सदां एकामेका विश्वास रावता म्हणून पूण कोण होकल आनी न्हवरो सांगाता म्हणून काम करतात म्हणून सांगल्यार कुटाम पोसूंक जावं दी वा बिझनेस स्टार्ट करचें जावं दी आनी केदाळा होकल न्हवरो दोगांय एकाच पर्पजा खातीर सांगाता येवन एकाच गोला खातीर वावरतात की आनी सक्सेस रेट मुस्तू चड आसता कित्याक म्हज्या फॅमिलीन हांवें मुस्त जाणां कपलांक पळयलां दोगांय कपल एकाच कामा खातीर म्हळ्यार हाताक हात दिन वावरतना तुजो गोल एकत डेस्टिनी एकत म्हणटा आसतना कान जाता तुका वावरूंक सांगाता मेळटा आनीक ते सर मोगी वाटता कित्याक लास्ट टायम हांगासर रॉन्सन आनी ॲन आयिल्ली सो तांची सर ऑलमोस्ट सेम काणी जे मस्त जाणां कपल आसात सो चियर्स टू युअर मॅरीड लायफ ऑल्सो सो बिझनेस पार्टनर जी लायफ पार्टनर तुमी जावन आसात 10 वर्सांची काजराची जीण जाली म्हणून दिसता आनी मुखार तुमकां सर्व बरें मागता थँक्यू. ओके जस्टीन तुका हांवें नेक्स्ट सवाल आतां विचारचें जाल्यार तुवें म्हाका उलयतना उडोवन सांगलें लेबलिंग ऑफ द सॉंग म्हणून सांगलें वा फिंगरप्रिंट वा ताका कॉपीरायट करचें जाल्यार हांवें टेक्निकल डिटेल्स हांगासर येता हे आतां कॉपीरायट म्हणून सांगल्यार कशें येता म्हणून जाल्यार लेबलिंग आमी करचें जाल्यार म्हळ्यार कान जाता आतां एक पद तुवें आतां युट्यूबार घालें ती तुका कॉपीरायट म्हणल्यार तुजें पद म्हणून सांगून पूण कान थोडे फुडें तेंतावनी थोडे फुडें ऑडियो डावनलोड करना वा तें पद दुसरे कडेन यूज करचें बरी आसता सो त्या वेळार तुका ते रेव्हेन्यू जनरेट जाता की ताचे तावनी करियत की सो ते कशें चलता हाचे टेक्निकल डिटेल्स म्हाका तूं सांगताय की आतां आर्टिस्टाची कांतारां ह्या पदां आमी स्ट्रिमींग प्लॅटफॉर्मार घालचे जावन दी या युट्यूबार घालचे जावन जाल्यार तांच्या एग्रीमेंटा प्रमाणे थोडे आर्टिस्ट म्हणटात म्हजी पदां तुका खंय जाय थंय घाल म्हाका रेव्हेन्यू जनरेट जायचे तशें म्हणटाना आमी खंयचोय एक कोणचो सोडिना ते स्ट्रिमींग प्लॅटफॉर्म जावन दी युट्यूब जावन दी आनी फेसबूक इंस्टाग्राम टिकटॉक हर एक कडेन ऑडियो घालता आमी इन्क्लुडींग तुजे रेडिओन ती प्ले जाल्यारय आमकां रेव्हेन्यू येवचे बरी आमी करता कितें PPL सांगात आमचे मेंबरशीप ताच्या विशयान मागीर सांगीत आनी IPRS मेंबरशीप म्हणटा खंय तुजे ते ट्रॅक ब्रॉडकास्ट जाता जाल्यार तांदून आमी रेव्हेन्यू येवचे बरी करता युट्यूबाचे फिंगर प्रिंटींग या लेबलिंग कालेंगे म्हळ्यार आमचे ओरिजिनल सॉंग आर्टिस्टाचे ओरिजिनल सॉंग एक बटी आमी ते रेजिस्टर केल्ल्या उपरांत ISRC या जे कितें आमी जनरेट केल्ल्या उपरांत हर एक सॉंगाक एक युनीक आयडेंटिफिकेशन म्हळ्यार एक वळख आसता आमी फिंगरप्रिंट म्हणटा त्या जाल्यार कालें जाता ते खंतार आतां फॉर एग्जाम्पल एक ट्रॅक आसा लिझा तुजें नांवार आसा म्हणून जाल्यार ते मुखार युट्यूबार कोणीय अपलोड करून दी या कोणी यूज करता जाल्यार ऑटोमॅटिकली युट्यूब सांगता की हे ट्रॅक मिस लिझाचें ओके आनी ह्यान तूं कालें जाता कोणीय अपलोड करियत ट्रॅक कोणीय यूज करियत कोणाच्या युट्यूब चॅनलार घालियत पूण रेव्हेन्यू मात्र तांतूं जनरेट करूंक जायना कित्याक म्हळ्यार आमी ऑलरेडी एग्रीमेंट केला आमी ऑलरेडी आर्टिस्टा कडेन उलयल्या त्या आर्टिस्टाचे सॉंग दुसऱ्यांचे न्ही तुमी यूज करा पण तो आयिल्ले रेव्हेन्यू जे कितें आसा आमी म्हणजे जस्टॉल फिल्म्साच्या अकाउंटाक येता एज हांवें सांगले प्रमाणे मागीर आमचे आनी आर्टिस्टाचे एग्रीमेंट आसता त्या प्रमाणे आमी तांकां 3 म्हयने बटी 6 म्हयने बटी आमी पे करते वता तातूंत तें एक जालें ताचे उपरांत ते इंस्टाग्रामारय तशेंच कोणी ते ऑडियो यूज केल्यार तातूंत तांकां इल्ले रेव्हेन्यू येता एमावंट कितले आसूं बरो 1 रुपये 2 रुपये जे कितें आसूं ती पडिगास जाल्यार पडिगास येतात करेक्ट तशें तें आसा ताचे उपरांत हर एक म्युजीक स्ट्रिमींग प्लॅटफॉर्म थोडे नांवार्दीक आसात एप्पल म्युजीक स्पॉटिफाय जिओ सावन तातूंत सगळ्यांत ती तांकां रेव्हेन्यू येवचे बरी करता आनी मेन तांचे सॉंग कॉपीरायट आसता आनी ते प्रोटेक्टेड आसतात ओरिजिनल ओनर कोण म्हणटा तांकां एक रेकग्निशन मेळटा आनी तांच्या आर्टिस्टाच्या अंडर हर एक ट्रॅक आमी मुखार येवचे हर एक जे अपलोड करते वता आनी ते युजराक या कोणी हांव एकलो फॉलोवर जाल्यार एक कोणे एक आर्टिस्टाचे म्हाका त्या आर्टिस्टाचें नांव घाल्ले कडले खंयचे परत ताची पदां आसात एकाच जाग्यार पळोवंक मेळटात आनी आर्टिस्टाक रेव्हेन्यू तांदून येते वता ओके पूण आतां काल जाता ऑलरेडी एका वेळार ते म्हळ्यार थोडे फुडें कालन जालां ते आर्टिस्टाक गोत्तनातले अशी एक फॅसिलिटी आसा म्हणून सांगून बट कोणेंय ताचे पदां यूज करून हाच्या आदी कालें पुरो केला त्या सिच्युएशन कांय करूंक जायना ते सुमार बटी जाल्या तशें 5 वर्सां पयलें 10 वर्सां पयलें कोणेंय युट्यूबार घालून लाखांनी कमयल्या ते कांय करूंक जायना पूण आतां थोडे फुडें कांय जागे म्हणून सांगल्यार आतां तुका एकलो मनीस एप्रोच करता सडावो तुमी ड्यू डिलिजन्स म्हणून सांगल्यार त्या आर्टिस्टाचे करेक्ट तुमी सोदून काडचे आनी प्रयत्न करतात तो तुगी वैगी न्ही म्हणून पूण थोडे फुडें कांय जाता की त्यामुळे आमचे थोडे मनीस फेकिंग करचे जितले हुशार आसात गी ते तांकां सोदून काडूंक जायना देखून कोणी एका मनशान तुमकां एप्रोच करना ताचें पद म्हणून सांगून तुमी ताचे खातीर पुरा करना तुमी रजिस्टरांनी पुरा केल्या उपरांत आतां कळटा की मागीर कळटा की ते ओरिजिनल त्या मनशाचे न्ही ताणें कोणाचें सोर तुमचे कशें जशें हाडना ताणें ऑलरेडी रजिस्टर करून कॉपीरायट ऑलरेडी तांकां मेळ्ळा
पूण ताचे उपरांत आनीक लोक कोण घेवन क्लेम करता सो ह्या वेळार लिगल प्रोसिडींग जाल्यात गे वा लेखने तर एक एग्जाम्पल्स म्हाका थोडे लिगल प्रोसिडींग म्हळ्यार आमी कोर्टाच्या लेवलार वचोना गरज पडल्यार वचोंक जाता कित्याक म्हळ्यार आमी एग्रीमेंट करतानाच तांचे आधार कार्ड आनी पॅन कार्ड काण येता आनी ते केदाळा घडिल्लें कोणे घडिल्लें पुराय एखादो CD फ्लॅप्स आनी आसा जाल्यार काण घेता या कॅसेट आनी जे कितें जाल्यार काण घेता आनी 99% ऑफ द टायम्स जो कोण आधार कार्ड आनी तांचे एविडन्स आनी पुराय दिवन एग्रीमेंट करता ही 100% शुअर ताचेच कंतारा दुसऱ्यांची कंतारा दिवन आधार कार्ड आनी पुराय दिवन ते लिगल कॉम्प्लिकेशना कोणी वचून पडोवंक मन करना पूण एका वेळेस तशें जालें जाल्यार गुत्तू नासतना थोडे फावटी जाता ट्यून सेम मॅच जालें सायबा तशें अशें ताणें घालें म्हण जाल्यार एका वेळेस आमी थंय पयलें कोर्ट या त्या लेवलार वचचें पडना कित्याक म्युजीक इंडस्ट्री ल्हान तातूंत कोणा वचून दामून धरचें ताका वचून हें करचें तशें कोणी करूंक वचना हाय लेवलार जाता जावंक पूण आमच्या लेवलार आमी तें बरें करना मेन की कोण दोन पार्टी कोणी आसा जाल्यार आमी आर्टिस्टा कडेन डायरेक्ट उलयता कोण ओरिजिनल आसा आनी कोण क्लेम करता म्हजें म्हण सांगून तांचे कडेन विचारता तांचे कडेन कांय बॅकअप डॉक्युमेंट्स जाल्यार पळयता CD फ्लॅप्स हे कालें आसा जाल्यार जालें एका वेळेस दोगांय म्युच्युअली आमी थंय एक सेटलमेंट करूंक जाता जाल्यार तांचे ह्या रेवेन्यू शेअरिंगांत ओके मुखार येवचे रेवेन्यू शेअरिंगांत तांतूंत तुका इल्लें मेळटा सायबा कित्याक म्हळ्यार तुजें नांव घालूंक विसरलो म्हण वो आर्टिस्ट एग्री करता जाल्यार रेवेन्यू आमी परतून तावन त्या पार्टीक वचे बरी करता एका जाल्यार तो आमकां अशें कळून आयलें की तातूंत आमचे इनवॉल्वमेंट तर ना तो दुसरो आर्टिस्ट म्हण जाल्यार दोन आसात एक आमी लिगल प्रोसिडींग करियत तातूंत कर्स आनी परत जे कितें आसा तें आर्टिस्टान दिचें पडटा आमी घालिना पूण आमी प्रपोज करता दुसरें ऑप्शन कालें म्हळ्यार तांचे कंटेंट आमी काडटा आयलो रेवेन्यू जे कितें आसा तो दुसऱ्या पार्टीक तो कोण क्लेम करता ते दिता विथ कोर्ट ऑर्डर ते ऑप्शन तशें दोळ जावना गेलां त्या लेवलाक मागीर आमी कंटेंट रिलीज केलां या ताणें म्हळां ना ओके ताका म्हजें न्ही तें ताचें तशें थंय येवन तूं हें जाना आनी रेवेन्यू विशयान कोणी हे बद्दल तितलें हें करूंक येवनात पूण जाता अशें एकोदळे कोणी म्हणटी जाल्यार म्हजें कंतार या दुसऱ्यान येवन घाला जाल्यार हे बरो प्रोसिडींग कित्याक जाल्यार व्हडले इंडस्ट्रीत पळोवचें जाल्यार आमच्या मुवी इंडस्ट्रीन बरें पळोवचें जाल्यार सुमार केस आमी वाचून पळयला तें आतां तुका नेक्स्ट सवाल आमी विचारचें जाल्यार इल्ले टेक्निकल सवाल आतां फॉर एक्झाम्पल एक पद एकलो बरयता म्हळ्यार एकल्याक बरोवचें लिरिसिस्ट म्हणून आमी सांगता एकल्याक लिरिसिस्ट तो खाली बरयता मात्र ताचें पद बट ट्यून जावन दी ताका म्युजीक दिवचें जावन दुसरे दुसरे मनीस असतात तशें एक पद म्हणून सांगतना आतां फॉर एक्झाम्पल आतां हांवें ताका पदाक लिरिक्स बरयल्यात जाल्यार आनी तुवें ते सिंग केलें जाल्यार आनी म्युजीक आनी कोणेंय दिल्यात तशें आतां आमी अपलोडिंगाक वेताना वा आमी रजिस्ट्रेशन करूंक वा आमी कॉपीरायटिंगाक म्हणून वेताना रेवेन्यू जनरेट करताना एक कशें स्प्लिट जाता ते गाय कितें वांटो आसा गे एकल्या मनशाक मात्र मेळटा गे सो ताचे विशयी म्हाका इल्ली नॉलेज दिता बरें सवाल हें एलिजा कित्याक कोताय तातूंत कंपोजर आनी ऑथर म्हणटा आमी आनी सिंग केलो आतां तो ओरिजिनल ओनर कोण म्हळ्यार एका दोळे एकल्याक पेमेंट हांवें सेटल केलां आनी हांवें सांगलां की हें म्हजें पद हांव म्हज्या अंडर हांव रिलीज करता सिंगराचे पयशे दिले हांवें लिरिक्साचे पयशे दिले आनी दुसरे खंयचे आतां म्युजीक कंपोज केल्ल्याक दिले सगळ्यांचे पेमेंट एबडी जाला म्हणल्या उपरांत ते कोणे ओरिजिनल तसो ओनर आसा ताचे कडेन ताचे रायट्स आसतात रेकॉर्डिंग रायट्स ताचे कडेन आसतात पब्लिशींग रायट्स ताचे कडेन आसतात पूण रेकॉर्डिंग तशें करून ल्हान एग्रीमेंट करीचे नॉर्मली कोणी म्हाका तशें केल्लें मग गुत्तू ना करना आमच्या मँगलोर लेवलार अंडरस्टँडिंग आसता सोडा तो ओनर कोणे फंड केला तशें म्हणटाना ताचे उपरांत त्या सिंगराक पेमेंट मेळना लिरिसिस्टाक पयशे मेळ्ळ्यात म्युजीक केल्ल्याक पयशे मेळ्ळ्यात कोणे ओरिजिनल कंपोजर कोण आसा कोणे पयशे घाल्यात ही वील बी द ओनर अँड साऊंड आनी रायट्साचो ओनर तोच आसता आयिल्ले रेवेन्यू आमी जे कितें एग्रीमेंट करता त्या मनशा वट करता जे कितें आमी ताका आयिल्ल्या पयशांत येवना जाल्यार लॉस ताकात आयल्यार पयशे ताकात आमी ताका एग्रीमेंट ताचे कडेन ताका पयशे वतात एक तूं आनी कांय विचारली ते मागीर म्युजिशियन इतलें बरें ताणें केलां आनी लिरिक्स इतलें बरें बरयलां ताका कालें म्हणून त्या दळा आमचे IPRS कामाक येता एज अ आर्टिस्ट कोणीय जावन दी तो लिरिसिस्ट जावन दी सिंगर जावन दी म्युजिशियन जावन दी यू हॅव टू रेजिस्टर तुमी वचून ते वचून IPRS.org म्हणल्या वेबसायटार त्या आर्टिस्टान रेजिस्टर करीचे रेजिस्टर केल्या उपरांत ताका एक कोड येता तो कोड ताणें आमकां दिवंक आसा सांगाचे की लिरिसिस्ट IPRS मेंबर येस आनी कंपोजर IPRS मेंबर येस हें ताचें कोड त्या दळा आमकां कालें जाता की म्हळ्यार आमी ते हर एक ट्रॅकी खाली स्ट्रिमींग प्लॅटफॉर्मांनी मात घालना ते IPRS आनी PPL म्हणून दोन आसात ते कॉपीरायट प्रोटेक्शन सोसायटी म्हणून या परफॉर्मिंग रायट्स ऑर्गनायझेशन म्हणून थंय आमी मेंबर जाले आमी आमचें एक्रेडिशन आसा तातूंत आमी हर एक पोदी त्या प्लॅटफॉर्माक अपलोड करूंक म्हळ्यार नवें सॉंग आयलें हां ओके प्लॅटफॉर्मांनी घालें युट्यूबार घालें आनी घालें नेक्स्ट वचून आमी IPRSांत रेजिस्टर करता चिंतलें की मिस लिजाचें हें सॉंग आज रिलीज जालां
ताचो म्युजीक कंपोजर वो, ताचे IPRS ID हे, लिरिसिस्ट वो, ताचे IPRS ID हे, आनी आमी पब्लिशर आमचे ID हे. ते जाल्यार कालें जाता की म्हळ्यार ते हर एक वर्ल्ड वायड म्हाका दिसता इंडियन विदीन इंडिया की वर्ल्ड वायड ताचे सोमाक उरना. म्हाका दिसता इंडिया भितर खंयी ताचे परफॉर्म जाता जाल्यार IPRS त्या ID प्रमाणे डायरेक्ट पेमेंट त्या आर्टिस्टाक दिता, आमचे थ्रुनी, आमचे शेअर आमकां दिता. आनी आर्टिस्ट एज IPRS मेंबर जाल्ले उपरांत ताणें ताच्या कोडा प्रमाणे ID प्रमाणे एका जाल्यार ते परफॉर्माक सांगले एक सॉंगाक ISRC एक युनीक कोड आसता, ते सॉंग मस्त परफॉर्म करता म्हणजे त्या स्टेज शो जाले, रेडिओर वचले, शोवांनी वचले, ताच्या प्रमाणे ते ताका पेमेंट डायरेक्ट, कित्याक म्हळ्यार तूं मेंबर जावन तुवें IPRS रजिस्टर करता तुका बँक अकाउंट दिवंकूच आसा. ते बँक अकाउंट दिलें म्हणल्यार तुका टिंग करता एक पडिगास ल्हान अमावंट कालें येते वता. ताकाच IPRSांत मेंबर जावचें बारीक गरजेचें. सुमार जाणांक हांवें सांगचें आर्टिस्ट जाल्यार परत तुवें IPRSांत वचून एक रजिस्टर जायचें, तुवें एक ID कर न्हू, तूं मेंबर जा, तातूंत कालें जाता. हांवें सांगले प्रमाणे म्युजीक स्ट्रिमींगाचे आमी पे करता ताका, IPRS ताका IPRS डायरेक्ट पे करता. तशें म्हणून थंय तांणी ताका रेवेन्यू येवंक स्टार्ट जाता. ओके जॉशन, मुझे मुख्य सवाल एक कॉमन मुझे अंडरस्टँडिंगाचे सवाल वा हाचे विशयांत मनशाक इन्फॉर्मेशना वरवीं मिसइन्फॉर्मेशन वा मिसअंडरस्टँडिंग ह्या सवाल म्हळ्यार चड आसा म्हणल्या विशयांत म्हाका एक सांग कितें गे म्हूण सांगल्यार चडावत आतां कॉपीरायट जाल्ली सॉंग्स म्हळ्यार थंयसर आमी कॉपीरायट वा रजिस्टर्ड सॉंग म्हणून आसात, थंयसर एखाद्या वेळार कोणें ते सॉंग यूज करीत जाल्यार तांकां पयशे दी जे म्हणलें तले एक आसता. ओके, पयलें कालें करता कोणी एकलो मनीस एकले सॉंग फ्री यूज करनालो, म्हणजे ताचे कडेन ताचे फ्रेंडशीप आसा की कालें की त्या आर्टिस्टाचे सॉंग तो फ्री यूज करनालो, पूण केदो वेळार ताणें ते रजिस्टर केला वा कॉपीरायट जाला म्हणून सांगल्या उपरांत आनी तुजे पदां यूज करना सायबा म्हणलें तले एक हें आसता. सो हाची एक म्हाका क्लॅरिटी तूं दिताय की हाचे विशय रजिस्टर करचें म्हणून सांगल्यार कालें, ताच्या उपरांत तुवें तें पद यूज करचें जाल्यार ताका रॉयल्टी दिवचें पडटा की वा तशें कालें हें करचें पडटा की ताचे विशय म्हाका इल्लें सांगताय की. हें गरजेचें, कित्याक म्हळ्यार थोडे फावटी आर्टिस्ट कालें करता, एक उदार मनान सांगता तूं म्हजे ट्रॅक यूज कर, म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना म्हणून, पूण तें सांगिल्लें तो सांगता पूण तो मुखलो पार्टी जो कोण आसा ते मिसयूज करून नजो. तशें ताणें सांगलें म्हाका एक पद, ताजे सगळे आल्बमांत हांव म्हजें यूट्यूब चॅनल करता, थंय अपलोड करता आनी थंय हांव पयशे करता, तें रॉंग. तशें मस्तुपटी तशें जालां. तशें जावन आमी कालें करता की म्हळ्यार आर्टिस्टांक केदाळाय कोणीय येवन अप्रोच करता आनी सांगता की मिस लिजा तुजें एक पद आसा हांव म्हज्या युट्यूबाक घालूंक, तुवें बिंदास संगीत घाल, ना घालनाका कांय ना, तूं घाल, दुसऱ्यांक तुवें एनकरेज करचें घाल. पूण आमी हांगा कालें करता की म्हळ्यार तो खंयच्याय युट्यूबार घालून दी, तांचें चॅनल करून दी या दुसऱ्यांच्या चॅनलाक आउटडोर शूट करून घालून दी, पूण कालें करून दी. हांगा तातूंत एकच विशय कालें म्हळ्यार ते आमचे ते सॉंग आमच्या आर्टिस्टाचे आमच्या अंडर रजिस्टर जाला म्हणल्या उपरांत ते कॉपीरायट क्लेम येता, स्ट्रायक येना. क्लेम आनी स्ट्रायक कालें म्हणून म्हाका डिफरन्स इल्लें सांगल्यार बरें. क्लेम म्हळ्यार युट्यूब तुका इतल्यान सांगता की हें सॉंग तुजें न्ही, तातूंत सकयल क्लेमांत हें जस्ट 12 फिल्म्साच्या अंडर रजिस्टर जाला आनी तेंय सांगता की तुका कांय ऑब्जेक्शन ना जाल्यार, ऑब्जेक्शन ना म्हळ्यार कालें, ऑब्जेक्शन ना म्हळ्यार हातूंत आयिल्ले पयशे ताका वतात, तें तुका वडना जाल्यार तुवें हांगा सोडयत आनी कंटिन्यू करयत. ओके, एका जाल्यार तुका नाका की कोणें घेवन तुज्या चॅनलार पळोवचें बरें हें कर न्हू, पयशे अनेकले वता, थोड्यांक मोन जायना. तशें म्हणून जाल्यार तूं तें पद काड म्हणून येता. थोडी म्हणटात ना व्हड नासून, कित्याक आमची कोडयाळची पळय एकदम उदार मनाची, ते कालें म्हणटात व्हड नासून दी सायबा, कोणाकी बरें जाता न्ही, कोणाकी बरें जाता न्ही, म्हणटा जाल्यार ती क्लेम तशें सोडटात. ते जाल्यार कालें जाता. कोण ओरिजिनल आर्टिस्ट आमकां देता, आमी तातूंत जावन ते ओरिजिनल आर्टिस्टाचे कितें पे करूंक आमी ते पे करता. क्लेम आयिल्ल्यान युट्यूबाक कांय वायट ना. कोणी सांगता जाल्यार म्हाका तेंच्या तुमचें पद हांवें घालें आनी म्हाका क्लेम आयलें, हांव तुका सांगता मिस लिजा तें पद एक ते अशें अशें क्लेम आयलां, तुज्या ताका सांगून काडयताय की गरज ना. एका जाल्यार तुजें इंटेंशन बरें आसा आनी तुका कांय तातूंत कांय प्रॉब्लेम ना, रेवेन्यू मात्र दुसऱ्या पार्टी वता जाल्यार तुका बरें जाता जाल्यार तुवें कांय करिचें म्हणून ना. आनी एक आसा कॉपीरायट स्ट्रायक. स्ट्रायक आमी येदोळ कोणाक दिवना. स्ट्रायक म्हळ्यार आमचें परमिशन आसतना कोणी ते ट्रॅक यूज करता जाल्यार तांकां कॉपीरायट चॅनला वयर स्ट्रायक येता, युट्यूबा वयर चॅनल स्ट्रायक धाडयता आमी. 3 स्ट्रायक धाडल्यार ते चॅनल डिलीट जाता युट्यूबांतून.
ओके ओके ते स्ट्राईक येदाळ येवन उजो अवॉइड करीचे 3 स्ट्राईक म्हाका विदीन म्हाका 30 days की 90 days की ताचे टायम फ्रेम आसता युट्यूबाचे चड गुंतना म्हाका पूण इतल्या त्या टायम फ्रेमा भितर एकादा वेळार तुका 3 बॅक टू बॅक स्ट्रायक आयला जाल्यार तुजें चॅनल मागीर रिकवर करूंक जायना. ओके देखून कोण म्हणी तुमचे युट्यूब चॅनल आसा जाल्यार वा तुमी तुमचे व्हिडिओज अपलोड करता आसतना अशी खंयची तुमी पदां यूज करतात जाल्यार हाचे विशयांत करेक्ट नॉलेज तुमी जोड काडणें गरजेचें म्हणली आमी हांगासर सांगूंक आमी आशेता. वय आनी एक गरजेचे पॉयंट तुमी सांगले ताका जस्ट ऍड करूंक मागता हांव. थोडे मुवींग म्हळ्यार फोटे काडल्या कांय प्रॉब्लेम ना. थोडे आतां खंयचे ते एक काले म्हणटा ते जेजूचे एक पिंतूर कलिंग मुवी आयली म्हाका दिसता फ्रेंच की खंयचे की भासांत आसली दुसरे म्हणटा तातूंत पुरो पिक्चरायजेशन आसा जेजूचे कश्ट तांचे नियाळ ते पुरो आसा. आमी काले करता ते व्हिडिओ काडटा थंय थावन आनी आमचे व्हिडिओ ऑडियो घालता ताका ते जाल्यार थंय काले जाता की म्हळ्यार तुमचें चॅनल कांय म्हणना उगोत आसता पूण मुखार वचून 1 वर्स जावंक पुरो 6 म्हयने जावंक पुरो या 1.5 वर्स जावंक पुरो ते जाल्यार काले जाता की म्हळ्यार ते ओरिजिनल कोण ओनर आसात ते कॉपीरायट स्ट्रायक धाडटात. तशें जावन आमी अवॉइड करीचे. आमी सदांच म्हज्या फ्रेंड्सांक आनी परत सांगचें या कोण म्हणजे आर्टिस्ट आसा सांगचें आर्टिस्टाचे तांचे युट्यूब चॅनल आसता ओन युट्यूब चॅनल तांकां हांवें सांगचें काले यूज करा फोटे यूज करा दुसरे व्हिडिओज यूज करनाकात कोणाचेय जावं दी यूज करना. फॉर एक्झाम्पल सांगचें जाल्यार कित्याक म्हळ्यार हांवें पळयल्ली गजाल आतां पस्कांच्या वेळार पस्कांची आमची कंतारा म्हणून आसा त्या पस्कांच्या कंतारा वेळार सडावत द पॅशन ऑफ क्रायस्ट मुवीचे विज्युअल्स यूज करन सुमार तुमी व्हिडिओ अपलोड करून घाल्ले आसात. म्हाका तांकां प्रॉब्लेम आयल्यात की ना म्हाका गोत्तो ना बट एकाद्या वेळार प्रॉब्लेम आयले जाल्यार अर्ले प्रॉब्लेम येवचे चान्सेस आसात देखून कोणाय तावनी तुमी कॉपी करून घालता आसतना कित्याक म्हळ्यार आतां AI आसा AI जनरेटेड विज्युअल्स तुमकां आरामसे मेळटात जाल्यार दया करून कोणाचे दुसऱ्याचे व्हिडिओ तुमी कॉपी करून काडचे जाल्यार ताचे क्लेमा विशयान जावं दी वा तांचे कडेन परमिशन विचारन रिटन परमिशन म्हळ्यार ओरल परमिशन निकाली हांव यूज करता म्हणून विचारचें म्हणून न्ही तुमी तांचे करेक्ट ऑथरायझेशन काडून डॉक्युमेंटेशन करून काडून दले पुरा यूज करा म्हणून हांगा तर हांव सांगूंक आशेता. तर जस्टीन आमी आतां सुमार विशय हांगासर उलयल्या सो एका वेळार हांवें तुका विचारचें जाल्यार आमचे आतां सुमार आर्टिस्ट तुवें कशें सांगलें तुका तुमी कशें डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट करयेत म्हणून सांगून तुवें एखाद्या वेळार आमच्या इतल्या पुरो आर्टिस्टांक एक संदेश दिवचो जाल्यार तूं काले सांगूंक आशेता. संदेश कांय ना फर्स्ट ऑफ ऑल हांव देव बरें करूंक म्हणूंक आशेता. आमच्या मस्त टिमाचे मेंबर आसात कोणी सपोर्ट केला टीम वर्क म्हणून येता एकल्याकच कांय करूंक जायना. आमच्या टिमांत मस्त जाण आसात नांव काडूंक गेल्यार थोडे डायरेक्ट फूल टायम आसात थोडे फावटी आमचे ऑन एंड ऑफ आसात तांकां पयलीं प्रोजेक्ट बेस्ड आसात. तशें फर्स्ट ऑफ ऑल हांव थँक्यू म्हणटा तें आमच्या IT आमचो अविनाश वॉल्डर आसा CA आसा जॉल्डीन आसा आनी म्हजो नोयल आजेकार नोयल साल्डान तो हांगाच रावता कोडयाळांत तोय आमकां सपोर्ट करते आसा ते IPR आसाचे थोडे सांगलें इन्वेस्ट करूंक आनी तो सपोर्ट करते आसा. आनी प्रिन्सन डिलिमा ताणें म्हाका रेकमेंड केलें ताकाय थँक्यू म्हणूंक आशेता. आनी तो आमचो आतां रायटर आतां थोडे आर्टिकलांनी पुरो बरोवंक सुरू केला ताणें ताका थँक्यू म्हणूंक आशेता. आनी आमची व्हिडिओ टीम मस्त आसा 2-3 टिमां आसात तांचे सगळे मेंबर्स हांव दी आनी कोणें पुरो म्हाका सपोर्ट केला तांकां हांव थँक्यू म्हणूंक आशेता. आनी कोण पुरो तुमचे व्ह्युअर्स आसात तुमकां समेस्तांक काले म्हणटात देव बरें करूं पळयल्ल्याक आमकां इतलो वेळ सोंसल्ल्याक हय. आनी जे कितें तुमकां तुमचे कोणी इश्ट आसात कोणी फ्रेंड्स आसात आनी तांकां तशें तुमकां भोगता तांचे म्युजीक मिसयूज जाता आसा या तांकां गायडन्स आसा तुमी आमकां अप्रोच करून सांगेत कशें आसा तुमी सजेशन दियेत या रेकमेंड करयेत या तांकां वचून आमच्या विशयांनी सांगेत आनी तांकां आमी सपोर्ट करन तांचे म्युजीक कॉपीरायट प्रोटेक्ट करन तांकां एक ल्हान रेवेन्यूचे बरी आमी करता. आनी प्लीज तुकाय देव बरें करूं म्हाका आपयल्याक आनी रितेश बिहायंड द कॅमेरा थँक्यू खुशी जाली हांगा येवन. तशें म्हणटा आसतना तुवें एक उतर म्हाका सांगलें दया करून शेअर करा इन्फॉर्मेशन म्हूण सांगून म्हाका खंडीत जावन गोत्त आसा कोडयाळांत बऱ्यांतले बरे आर्टिस्ट आसात आनी नवे नवे उदय न्हूचे कलाकार आमचे सुमार आसात. देखून तुमकां कोणाक तुमच्या पदांक तुमी युट्यूबार जस्ट घालतात तेंतून मस्त मिसयूज आमकां पळोवंक मेळटा. देखून एखाद्या वेळार तुमी कोणी आर्टिस्ट हांगासर नवी पदां माती वा म्युजीक व्हिडिओज ते प्रोड्यूस करतात सो म्युजीक व्हिडिओ विशयान आमी लिस्ट केलें सो म्युजीक व्हिडिओ विशयान म्हाका सांगा हांव मागीर म्हजें मेसेज कंटिन्यू. वय आतां आमचें युट्यूब चॅनल आसा तातूंत थोडे म्हणटात की म्हाका तुमी सपोर्ट करतात की म्युजीक व्हिडिओ करूंक म्हूण सांगल्यार आमी करता. तुमकां तुमचे कडेन बरी कांतारां आसात या तुमकां थोडे आर्टिस्टाचे तांचेंच युट्यूब चॅनल आसा कोण आर्टिस्ट युट्यूब चॅनल तुमचेंच यूज करूंक शकता ते यूज करयेत. आनी थोडे म्हणटात वय तुमचें आतां सॉंग आमी कॉपीरायट केलें आमचें युट्यूब चॅनल आसा ते सॉंग आमच्या चॅनलार घालयेत की बिलकूल घालयेत. आनी आमकां एकोद्या तुमच्या चॅनलार घाल्ल्या कोडले तें एक क्लेम येता जाल्यार तुमी आमकां ते लिंक धाडल्या जाल्यार आमी ते क्लेम काडटात म्हळ्यार ते वायट लिस्ट जाता चॅनल
तशें म्हणून तातूंत तुमकां कांय प्रॉब्लेम येना. तातूंत जे कितें रेवेन्यू तुमी अर्न करतात तुमच्याच अकाउंटाक ॲडसेन्सा थ्रू तुमच्याच अकाउंटाक येतात. पूण दुसरे कोण म्हणी तुमचे चॅनल या तुमचे सॉंग यूज करता जाल्यार तातूंत हांव कॉपीरायट क्लेम येता. तांणी आमकां डायरेक्ट सांगल्यार आमी कॉपीरायट क्लेम काडिना. तांणी तुमकां अप्रोच करून तुमी आमकां सांगल्यार अशें अशें चॅनल म्हज्या फ्रेंडाचे ताचे कार्ड साहेब म्हणल्यार आमी ते काडटा. तशें म्हणटाना एक प्रोटेक्टेड आसता आनी आमचे तुमचे मदें एग्रीमेंट. तुमकां कोणाचे चॅनल लिंक वायट लिस्ट करूंक जाय करियेत, कोणाच्या चॅनलान हांव क्लेम काडूंक काडयेत या सोडूंक सोडयेत. तशें म्युजीक व्हिडिओ तशें थोडे आमी सपोर्ट करता. म्युजीक व्हिडिओ करूंक आमचे ते व्हिडिओ टीम आसा सांगले प्रमाणे बरे व्हिडिओ करन बरे सिनेमॅटीक रितीन पिक्चरायजेशन आनी बरें करन आमी आमच्या सायडींतल्यान कितलें करूंक जाता तितलें करता आनी मार्केटींग जें कितें करूंक करता. रेवेन्यूचें तशें सेम जें कितें आमकां खर्च जाता एखाद्याला परफॉर्म केलें बरें आयिल्लो खर्च आनी प्रकांड आमी ते डिस्कस करियेत कितले तुमी दवरता कितले आमी दवरतात म्हणून. आनी एखादो ना आमकां खाली म्युजीक व्हिडिओ आमीच करता तुमी खाली सॉंग हर एका प्लॅटफॉर्मार घाला म्हाका कॉपीरायट करा म्हणल्यार तशेंय करियेत. नो प्रॉब्लेम. आमी आसा आर्टिस्टां खातीर. आमचे खंयचेय डिमांड ना. ना तुवें पदां घाल्यार म्हज्या चॅनलार घालीजे ना आमी केदाळाय सांगना. आमचे युट्यूब चॅनल आसा तुमकां घालूंक घालयेत ना म्हाका म्हज्या चॅनलार घालूंक म्हज्या फ्रेंडाच्या चॅनलार घालूंक म्हाका नाका युट्यूबूच नाका म्हाका व्हिडिओ नाका खाली ऑडियो जावंक हॅलो ट्यून मात्र जायचे म्हाका रिंगटोन जायचे मागीर थोडे म्हणटात म्हाका खाली जियोन जायचे स्पॉटिफायन जाय खंयचेय सर्वीस आसा जाल्यार आमी करियेत. खंयच्याय आमी ना म्हाका हें करूंक जायना तें करूंक जायना म्हणना. आमी आसचे आर्टिस्टा खातीर तुमचे कसले रिक्वायरमेंट आसात तुमी म्हाका एप्रोच करियेत मेसेज करियेत या कॉल केल्यार हांव उखलता नाल्यार व्हॉट्सअप केल्यारय जाय. बेस्ट इज व्हॉट्सॲप कित्याक म्हणल्यार कोणाय कडेन एक मेसेज कर ताजे अपॉइंटमेंट काडून मागीर तांचे कडेन तुमी कशें मुखारसून वरय कित्याक म्हणल्यार एक हाय मेसेज तुजे विशीं इतले लायक जालें म्हाका इल्लें हेल्प करता एक म्हणून एक मेसेज धाडले जाल्यार डेफिनेटली दे वील गेट बॅक टू यू. खाली सपोर्ट मात्र जाय जाल्यार ओके अशें कांय ना की ताका फोन केल्यार या इन्फॉर्मेशन इसार ताच्याच थ्रू आमकां रजिस्टर करीचे म्हणून कांय ना. तुमकां मेंबर जावंक जायत या खाली इन्फॉर्मेशन जायचे. थोड्यांक म्हणजे थोडे आर्टिस्ट आसात तांकां आमचे कांय सर्विसेस नाका खाली एक इन्फॉर्मेशन जायचे. ॲडसेन्स अकाउंट कशें करचें म्हणजे ऑफिशियल आर्टिस्ट चॅनल कशें हांवें क्लेम करचें म्हणजे जियो सावनान म्हाका म्हजो फोटो जायचे साहेब तो कशें घालचें आमी तें सपोर्ट करून दिता. पूण जियो सावन तुमचे ओन अकाउंट जाल्यार आमकां एक्सेस ना ते आमचे थ्रू केल्यार मात्र आमकां ते फोटे आनी घालयेत. पूण आमी तुमकां गायड करता खंयच्या स्टेपार जाल्यार खाले कितलें इन्फॉर्मेशन म्हाका गुत्ता आसा हांव सांगता. म्हाका गुत्त ना जाल्यार हांव डायरेक्ट आमच्या स्ट्रिमींग प्लॅटफॉर्माच्या हेडा कडेन उलोवन तांचे कडेन इन्फॉर्मेशन काण घेवन तुमकां सांगता. तशें म्हणटाना गुत्त ना म्हण ना थोडे फावटी म्हाका गुत्त आसना जावंक पुरो 1-2 दीस चड काण गेल्यार काण गेले. पूण तुमकां जे कितें इन्फॉर्मेशन जाय म्युजिका विशयांत स्ट्रिमींग प्लॅटफॉर्मा विशयांत युट्यूबा विशयांत स्पेशली IPRS आनी PPL विशयांत ते म्हळ्यार सुमार जाणांक गुत्त ना. जे कितें इन्फॉर्मेशन जाल्यार हांव गायड करता. कांय खास कोरड माराय म्हणून तशें कांय ना. ओके देखून मोगाचे विक्षकानो तुम्ही एखाद्या वेळार एपिसोड पळयतात पूण तुम्ही आर्टिस्ट नाही जावंक पुरो पूण तुमच्या कुटुंबात जावं दी तुमच्या फ्रेंड्सां मदें जावं दी वा कोणी आर्टिस्ट तुमकां गोत्त आसा आनी एखाद्या वेळार ताका बरेंपण जावं दी म्हणून तुमकां मोन आसा जाल्यार दयाकन हो एक व्हिडिओ आमच्या व्ह्यू खातीर हांव विचारतात ना कित्याक म्हळ्यार एक इन्फॉर्मेशन आमच्या कोडयालच्या आर्टिस्टांक गोत्त ना. म्हाका ताचे विशीं इन्फॉर्मेशन नातलें ताणें सांगलें बरी आमच्या कार्मेल कॅफेचो एक व्हडलो फॅन आसा मानेचो प्रिन्स अँड डिलेमा म्हणून सांगून थोड्या दिसा आदीं वीज म्हणल्यार एक कोंकणी पत्राक ऑनलायनार एक पत्र आसा ताका तो बरोवचें आर्टिकल बरोवचें आनी प्रकरण आसा आनी आमच्या हर एक कार्मेल कॅफेचे एपिसोड पळोवन हर एका एपिसोडार एक म्हणी बरो कमेंट आमच्या प्रिन्सन येताना आमकां येवन आसा. सो म्हणजे स्पेशल फॅनाक आज हांव आनी जॉस्टीन दोगांय वचून ताका आमी देव बरें करून म्हण आशेता की ताका जॉस्टीन आज हांगासर आसा जाल्यार इट इज बिकॉज ऑफ प्रिन्सन आनी कार्मेल कॅफेक इंटरनॅशनल प्लॅटफॉर्मार वीज तसल्या एक पत्राचेर आमच्या विशयान बरोवन आमच्या चॅनलाक एक बरेंपण हाडली कीर्त ताका हांव दिवंक अशें म्हळ्यार वीज पत्र आमच्या डॉक्टर ऑस्टीन प्रभू शिकागो हांचे तावन तें चलोवन आसा आनी प्रिन्सन तातूंत वावरून ताचे विशय ताची एक सेवा म्हणल्यार बरी तो आर्टिकलां बरोवन दिवनूच आसा. देखून प्रिन्सनाक हांव हाचे मुखार आमच्या स्पेशल फॅनाक हांव देव बरें करूं म्हण आशेत आसतना तुमी आमचे फॅन्स उरली तुमी सदांवत कार्मेल कॅफे पळयतात कित्याक म्हळ्यार म्हाका हांगासर आयकूंक मेळ्ळें की माने जॉस्टिनाची मम्मी म्हजी व्हडली फॅन म्हणून सांगून म्हाका आयकूंक मेळ्ळें. देखून इतल्या तेंपात हांव तुमी कन्सिस्टन्सली आमचो व्हिडिओ पळोवन आतलें बरें इन्फॉर्मेशन तुमी जोडला आनी आमकांय तुमचो मस्त मोग दिला जाल्ल्यान दया करून कोणी आर्टिस्ट तुमकां गोत्त आसले आसत जाल्यार तांकां एक रेवेन्यू मेळोवन दी म्हळ्यार तांकां ताचेतून इल्लो आदाय मेळोवन दी तांचे व्हिडिओ जावन दी तांची पदां जावन दी वा तांचें काम खंयच्याय दुसऱ्या हातांक सांपडून उरलें आनी ताचेतून लाभ जोडचे बरी जायनातले बरी ह्या मुखांतर हांव तुमचे कडेन विनंती करूंक आशेता. देखून दया करून हर एक आर्टिस्टान तुमी हांगासर तरी येजे म्हणून ना तांणी हांगासर इन्फॉर्मेशन दिला देखून वसा तुमच्या पदांक कॉपीरायट करून काण घेया तुमच्या कामाक कॉपीरायट करून काण घेया कित्याक म्हळ्यार तें काम तुमचें तुमी बऱ्या उद्देशान सुरू केलें आनी ताचेतून कितेंय आदाय तुमकां मेळत जाल्यार
तुमची जिणी बरी जातली. देखून मोगाचे वीक्षकांनो आयचो एपिसोड खंडीत जावनी तुमकां बरो लागलो म्हणून हांव पाती येता. चढावत आमचे व्ह्युअर्स आमचे वीक्षक तुम्ही मस्त मोग आमकां दिवन आसा तो मस्त बरें म्हणून तुमचे आमकां लाभून आसा. देखून येवच्या हप्त्यांत परत अनेक एका व्यक्ती सांगता अनेक एका बऱ्या गेस्ट सांगता बऱ्यांतले बरें इन्फॉर्मेशन काढून तुमच्या सांगता वाचतली. तवळ पर्यंत आमचे कार्मेल कॅफे पळोवन रावा, आमचे व्हिडिओ शेअर करा, बरें इन्फॉर्मेशन सगळ्यांनी वेच्या बरें जावं दी. देखून हर एक शुक्रार दीस 7:30 वरार कार्मेल कॅफे पळोवंक विसरा नाकात. येवच्या हप्त्यान परत मेळटा वरेक समेस्तांक देव बरें करूं.